दिवचलेच्या बाजारातली फाटले वर्सभर चर्चेत आशिल्ली धोकादायक स्टॅरकेस निमणे मोडपाक सुरवात जाली। स्टॅरकेसीच्या पोंदाचो रस्तो येरादारी खातीर बंद केला, मात स्टॅरकेसी पोंदां आशिल्ल्या गाळ्यांच्या स्थलांतराच्या प्रश्नावयल्यान ती मोडपाचो मुद्दो जो आशिल्लो तो लांबणेर पडिल्लो। ह्या स्टॅरकेसी पोंदां आशिल्ले 4 स्टॉल बाजारात स्थलांतर केल्यात जाल्यार 5 गाडे तशेंच दवरून स्टॅरकेस मोडटात। ह्या म्हयन्या मेरेन हें काम पुराय जातलें असो अदमास आसा। स्टॅरकेसी माझ्या फाटल्यान दिसता ही स्टॅरकेस इतकी मोटारी पावलेली की हांगा एक मोठो आला जावंक शकता आसलो, पूण एक नगरपालिकेन एक बरें स्टेप घेतलेलें आसा आनी ही स्टॅरकेस जी आसा ती काडटा आनी ती दुसरी नवीन बसयता। ही फाटल्यान स्टॅरकेस आसा ती बेगीनच्या बेगीन पावची आनी चवथी पयलीं लोकांक जो हो रस्तो आसा तो उपलब्ध जावचो आनी ह्या स्टॅरकेसीचो फायदो चवथीच्या पयलीं लोकांकूय जावचो, जेणे करून लोकूय ह्या हेजो फायदो घेतले। असो दुचाकी वाहनांक त्रास जाता आनी वेपाऱ्यांकूय थोडो त्रास जाता। हे म्युनिसिपालिटी पुन्हा रिक्वेस्ट करता की तेंच्यांनी बेगीनच्या बेगीन ही स्टॅरकेस करची आनी लोकांक तशें वेपाऱ्यांक उपलब्ध करची। आमदार म्युनिसिपालिटी मिटींग जाली ऑलरेडी आणि तातूंत डिसिजन जाला की ती बेगीन बेगीन काडची। त्या प्रमाणे काम आता सगळं चालू आसा, म्हणजे बॅरिकेड्स लायिल्ले आसा पण सगळं हे काम बेगीन बेगीन जातलें अशें म्हाका दिसता। पूण त्याच बरोबर आज कितें आहा ह्यो सगळ्यो जे बसतात वेपारी बसतात चवथीचो बाजार बरो जावचो पडटलो। आतां फोन करून तांकां चवथीचो बाजार जावपाक लागलो चवथी स्टॅरकेस लावची अशी हांव म्युनिसिपालिटी कडेन रिक्वेस्ट करता। म्युनिसिपालिटीन आल्टोमेंट दिल्ली आसा आतां जी स्टॅरकेस आसा ती लोखंडाची ते काम करपाक स्टार्ट केल्लें आसा, म्हणजे एक दुकानां शिफ्ट केला। त्याच बरोबर ते काम करपा खातीर जो स्टॅरकेस आसा ताचो स्ट्रक्चर हे तांचे आराखडो तयार केल्लो आसा।